ची पावती तांकां आमकां दिवपाची आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ज्या तरेचो उत्साह हांवें हांगा पळयलो, ज्या तरेचे संख्येन तुमी सगळे हांगा आयिल्ले आसात, हो सगळो उत्साह तुमचो जर हे पळयले आसत जाल्यार 7 मेक आमी सगळेच जाण परत एकदा ह्या गोंयची दोनूय सिटां जी आसात, उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी धेंपो हांकां निवडून दितली अशी आशा व्यक्त करता आनी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. देव बरें करूं. ढोल ताशांचो गजर आमी रावल्यात. ढोल ताशाच्या गजराक आमी रावल्यात. नेटान जावनी घोषणा आणि ढोल ताशांचो गजर. मातसो विसव घेयात. मातसो विसव दियात. ढोल ताशाच्या गजराक मातसो विसव दियात. हांगा तांत्रिक व्यवस्था चालू आसा. काय अडखळ निर्माण जाल्या ताज्या खातीर 1-2 मिनटां. तांत्रिक व्यवस्था जाग्यार घाली म्हणसर मातसो ढोल ताशाचो आवाज कमी जावनी अशें मागता. देशाचे युवा, महिला, गरीब आणि किसान या 4 घटकांक प्रगतीशील करपाचे धोरण भाजपा जनता पार्टीचे जावन आसा. स्वताची प्रामाणिक कारगिरी, पक्षनिष्ठा आणि प्रखर नेतृत्व आणि राजकारण करतना समाजसेवेची पुराय झालर गोंयभर पातळून दवरलेली. ताजे फाटले एक नाव म्हळ्यार ज्येष्ठ नेते आदरणीय श्रीपाद येसो नायक. सामान्यातलो सामान्य मनीस उपाट अधिकारान आमचो भाऊ असे जर तुमका म्हणतात जाल्यार ताजे फाटल्यान आसा ते तुमचे नितळ मन आणि मनातल्यान आयकल्लो जनतेचो उलो आणि जनतेची केल्ली सेवा. 6 फावट तुम्ही वेंचणुकेक देवल्यात. ह्या युवा आणि चैतन्यमय व्यक्तिमत्वाच्या समाजसेवेची वळख पुराय गोंयाक आसा. तुमच्या वावराची नोंद, तुमच्या समाज सेवेची नोंद, तुमच्या राजकीय सेवेची नोंद जनतेन घेतिल्ली आसा. आणि देखूनच उत्तर गोंयचे उमेदवार एक आत्मविश्वास आणि एक नेतृत्व, एक नाव आणि एक जय जयकार जावनी म्हळ्यार श्रीपाद येसो नायक. तांकां आमंत्रित करता आसतना एक जयघोष हांगा ह्या माटवान ह्या सभे भितर जावनी भारत माता की, भारत माता की, आपकी बार, आपकी बार. नमस्कार. भारतीय जनता पार्टीन
लोकसभेच्या प्रचारानिमित्त आयोजित केलेल्या या जाहीर सभेक माचेर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्याचे माननीय अध्यक्ष बाब सदानंद शेठ तानावडेजी, माचेर उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराचे सगळे मंत्रीगण, आमचे एनडीएचे पार्टनर बाब दीपक ढवळीकर, इंडिपेंडंट आमदार, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, उपस्थित कार्यकर्ते, मतदार भावन आणि भयणीनो, उपस्थित पत्रकारी बंधूनो, हांव सगळ्यां पयलीं परत एकदा सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करता. आम्ही खरोखरच भाग्यवान आसात. अवघ्या 6 महिन्याच्या भितर या देशाचे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदीजीचे आगमन परत आज गोंयांक जाता आणि परत तांकां आयकोपाची संधी आमकां सगळ्यांक मेळ्ळ्या. हांव तुमचे सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता. गेले 1 महिन्यापेक्षा जास्त काळ तुम्ही सगळे लोकसभेच्या आपापल्या मतदारसंघात, आपापल्या सगळ्या गावांत प्रचारात मग्न आसात. तुम्ही केल्ले परिश्रम, तुम्ही केल्ले कार्य निश्चितपणे खंय तरी मतदार ताची आठवण धरतले आणि त्या कामाक निश्चितपणे आमकां सगळ्यांक यश मेळटलें असं सांगपाक हरकत ना. आणि हाचे रिजल्ट आमकां 4 जूनाक गोंयच्यो दोनूय जागा जिखून भारतीय जनता पक्षाचो विजय आम्ही साजरो करतले. भावनो भयणीनो, भारतीय जनता पार्टी असो एक पक्ष, पार्टी आसा ज्या पार्टीक घडोवपाचें काम तुम्ही सगळ्यांनी केल्लें आसा. सुरवातेपासून तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान आणि आशीर्वादान ही पार्टी आज इतली मोठी झाली आसा. ताचे उदाहरण आज तुमच्या समोर आसा. 50,000पेक्षा जास्त मतदार, कार्यकर्ते या सभेक उपस्थित आहा. हाजे वयल्यान कळटा की भारतीय जनता पार्टीक तुम्ही कितली मोठी केल्या. 3 वेळा कंटिन्युअस भारतीय जनता पक्षाची सत्ता गोंयाचेर आसा. म्हणजे सारख्या सामान्य कार्यकर्त्याक तुम्ही सतत 5 वेळा निवडून दिलो आसा, ज्या मतदारसंघाक पहिले खासदार दुसऱ्यांदा केन्नाच येवना. आणि अशा तरेच्या याच कामाक लागून उत्तरेक 5 फावटी, दक्षिणेक 1999 आणि 2014 तेही येवटेनी 100% विजय तुम्ही आमकां दिल्लो आसा, दोन्ही खासदार निवडून दिवन. आज हीच वेळ आसा की परत एकदा उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोव्याचो सीट हो भारतीय जनता पक्षाक आम्ही म्हणतात अब की बार 400 पार. या 400 गोव्याचे दोन्ही सीट हाडपाचें काम जे आसा आम्ही येणाऱ्या काळात आमकां सगळ्यांक करपाचें आसा आणि परत एकदा असोच इतिहास घडोवपाचो आसा. भारतीय जनता पक्षाच्या जडणघडणीत तुमचो मोलाचो वांटो आसा. तुमचे सगळ्यांचे सहकारी जे आसा त्या सहकार्यान भारतीय जनता पक्ष आज फुडें गेल्लो आसा. आणि ज्या पद्दतीन गोंय सरकार, केंद्रीय सरकार हाणें मेळून जो काही गोंयाचो विकासाचो कायापालट केल्लो आसा, ही विकासाची गंगा या गोंयान उतरलेली आसा. हे तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे, तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे हांव परत एकदा नमूद करता. कठीण अशा महामारी, कोविड-19च्या महामारीक गोंयान कशी तरेची, सगळ्या देशांत कशी तरेची परिस्थिती आशिल्ली. परंतु नरेंद्रभाई मोदीजीचे नेतृत्व, या नेतृत्वान जो काही देशातच नाही तर जगात चमत्कार करून दाखवलो. जवळजवळ भारतान केन्नाच वॅक्सिनेशन करून नाशिल्लें.
त्या वॅक्सिनेशनची निर्मिती करून 130-35 कोटी लोकांक ते वॅक्सिनेशन दिवन तांकां कोविडा पासून वाचयले. इतलेंच न्हय तर वॅक्सिनेशन बाकी देशांक एक्सपोर्ट करून बाकीच्या देशांकय हे तरेचे काम ताणें उत्तम काम केलें. कितले कोटी लोकांक खंय तरी अन्नधान्याची सप्लाय गरिबांक अजूनय हे धान्य दिवपाचें काम जे आसा ते करतात. 5 लाखांपर्यंत खंय तरी आयुष्मान कार्ड दिवन एक बॅकिंग आमच्या सगळ्यांच्या हातून दिले की कोणेच खंय तरी त्रासांत पडूंक जायना, तांकां हेल्थाची वेवस्थीत सुविधा मेळची. आनी त्याच पद्दतीन गोंयांक सुद्धा अशाच पद्दतीचें काम राज्य सरकार करता. आमचे सगळ्यांचें एक स्वप्न आसा की जशें विकसीत भारत हें स्वप्न घेवन नरेंद्रभाई मोदी आज फुडें वता आनी ह्या स्वप्नाचो पाठपुरावो करपाक तशें आमच्या अध्यक्षांनी सांगलें की 4 स्तंभांनी हें जें काम चालू आसा तें म्हणजे ताचो उल्लेख करता तें म्हणजे ह्या देशाच्या ह्या तरुणांक खंय तरी वयर फुडें व्हरपाची गरज आसा. दुसरो स्तंभ जो आसा तो महिलांचो आसा. तिसरो स्तंभ जो आसा शेतकरी किसान आनी चवथो स्तंभ आसा हो खंय ते गरीब कल्याण. ह्या 4 हांचेर जें काम चालू आसा तातूंतल्यान आज देशाक फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी त्या पद्दतीन मोदीजी काम करता. खास करून एकाच स्तंभा संदर्भात हांव सांगता की आज महिला ह्या देशाची 50% पॉप्युलेशन महिलांची आसा. ह्या महिलांक जागृत केलेत, तांकां ज्यो काही अडचणी आहा त्यो पयस करपाचें काम विविध तरेच्यो स्किमी दिवन आज तांकां स्वावलंबी करपाचें काम मोदीजीन केल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर देशांत 33% महिला खातीर दिवप हे कितली वर्सां चर्चाच आशिल्ली. परंतु मोदीजीन जेन्ना नव्या पार्लमेंटाचें उद्घाटन जालें तुमी सगळ्यांनी पळयलां, तो पयलो दीस पार्लमेंटाचो आशिल्लो तो 33% महिला खातीर बिल पास करून हो दीस महिलाच्या नांवाचेर केल्लो आसा. इतलें म्हत्व आमी भगिनीक आनी आमच्या महिलांक दिल्लें आसा. आनी ह्या खातीर आमची दक्षिण गोव्याची उमेदवार सभापती पल्लवी धेंपे आमी सुरवात केल्ली आसा की 33% आसाच आसा, परंतु आमी ह्या गोंयचे 50% आरक्षण दिवपाची सुरवात आमी केल्ली आसा. आनी म्हणून चड करून हांव सगळ्या आमच्या भगिनीक आव्हान करता, येणाऱ्या निवडणुकीक 7 मेच्या निवडणुकीक 50% संख्या तुमची आसा. आनी म्हणून हो जो तुमकां मान दिल्लो आसा, आमच्या पंतप्रधानांनी तुमकां जो मान दिल्लो आसा त्या मानाची कदर करून सगळी महिलांची मतां ह्या महिलांनी तुमकां अपील करता की तुमची जी मतां आसात ती तुम्ही जर दिली, तुम्ही जर ह्या मताचो ओघ आमच्या पल्लवीबाई धेपेक दिलो जाल्यार निश्चितपणे मोठ्या मताधिक्यान आमच्या जी आसा पल्लवी धेपे जी आसा निश्चितपणे निवडून येतल्यो. आनी हें काम तुमचें आसा, हें काम तुम्ही करूंक जाय. आमी तुमच्या फाटल्यान आसाच आसा. आनी ह्या खातीर तुमकां सगळ्यांक अपील करता की तुम्ही सगळ्यांनी येणाऱ्या निवडणुकीक ज्या पद्दतीन आतां पर्यंत सहयोग दिल्लो आसा तो सहयोग असो चालू दवरून परत एकदा दोन्ही सीट दिवून आमी गोंयांत हो विजय प्राप्त करपाची गरज आसा. भावनो भयणीनो, आज आमचे विरोधक जे आसात ताणें खंय तरी खोटारडेपणाची खंय तरी सीमा पार केल्ली आसा. आनी ते भलतेच नाकाशिल्ले खोटारडे आरोप दोन्ही वटेच्यान तेच चल्ला. आमच्यान जो एक उमेदवार आसा उत्तर गोव्याचो हो जर अशे तरेचो खोटो प्रचार करता की स्वता खंय तरी स्कॅन्डलांत गुंतलेलो आसा रमाकांत खलप, ताणें म्हाजे कडेन चर्चेचें आव्हान केल्लें म्हाका. आनी आव्हान कसलें की तो जेन्ना 18 म्हयने खासदार आशिल्लो त्या 18 म्हयन्यांत केल्लो ताजो विकास आनी म्हजो 25 वर्सांचो विकास हाजेर चर्चा करूया म्हणून हांवें ताका सांगलें की खरी चर्चा ती जावंक जायी, चर्चा करपाची गरज ना. तुका त्या वेळेला लोकांनी उत्तर दिल्लें आसा, तुवें जर 18 म्हयन्यांत बरो विकास केल्लो जाल्यार तूं परत निवडून येतलो आशिल्लो. 1999 तूं म्हजे कडल्यान हार खावची नाशिल्लो, लोक उत्तर गोंयचे लोक तुका हार दिवचे नाशिल्ले. परंतु तेन्ना तुका निवडणुकीन भायर वळयलो तेन्ना चर्चेचो विशयच सोंपलो. परंतु तुका जर खरीच चर्चा जर करूं जाय आशिल्ली, तुमी जे लाखो आपल्या गरीब भावा भयण्याचो जो काही सत्यानाश केल्लो आसा, म्हापसा अर्बन बँकेच्या नांवान तुवें जी लूट केल्ली आसा आनी तुवें केल्ल्या लुटी मुळे आज अक्षरशः
ज्यांचे कोणाचे पेन्शनाचे पैसे आशिल्ले, ज्यांचे कोणाचे फिक्स्ड डिपॉझिट आशिल्ले, हे सगळे जे बुडोवपाक कारणीभूत तूं एकाच्या स्वार्था खातीर तुज्यो सगळे गोष्टी केल्ले आसात. थंय चर्चा कर आणि ते चर्चेचो वेळ घालून लोकांक हे पयशे परत मेळून दी, तर तुझे आमी आयकू शकतात म्हणून. आणि अशें करून सगळे गोष्टी विकास काय करू ना. विकास जर करू ना जाल्यार तूं खंय तरी म्हापशेच्यान जेन्ना पणजे येता तेन्ना त्या हायवे वयल्यान तूं येवना. मांडवीच्या अटल सेतू वयल्यान तूं पार जावना. पत्रादेवी ते पोळे हो जो हायवे जाला हे वटेन तूं केन्नाच वचूना. आणि म्हणून गेला असल्या कदाचित दोळे बंद करून गेलो आसतलो. तूं गोंय जेन्ना हातूंच्यान तुका लोकांनी रिटायर केलो त्या वेळी ते खंयच्याच गांवांत तुजी फेरी जावना आसतली. कारण थंय जो विकास केल्लो आसा तो तूं गेले शिवाय तूं कळटलो कसो. त्या गांवांत जे काही विकास जाल्लो आसा, जवळ कम्युनिटी हॉल जाल्ले आसात, खंय तरी स्मशानभूमी जाल्ले आसात, पूल जाल्ले आसात, अनेक तरेचे प्रकल्प जाले, स्कूल बिल्डिंग जाल्ले आसात, हे तुका पळोवपाक मेळटले आशिल्लो. परंतु हे जाणून बुजून जो अपप्रचार लोक सगळे जाणात, तुमची सवंगा लोकांनी वळखिल्ली आसात. ह्या काँग्रेसीन लोकांक सदांच फटयले. आज ह्या देशाचो ऑपोजिशन लिडर न्हय तो काँग्रेसचो लिडर राहुल गांधी जो आसा तो कशे तरेचे फटवेले तो तुमकां खबर आसा. हो पयले ताचो स्टेटमेंट हांवें पळयलो. ह्या देशाची गरिबी आमी पटपट करून आपूण काबार करतलो. परंतु हेज्या आज्यान प्रयत्न केलो, हेज्या आजेन प्रयत्न केलो, हेज्या बापायन प्रयत्न केलो, पूण गरिबी हेका हटोवंक जालना. ती गरिबी आज मोदीजी हटयता, पयस करता, हे तांणी लक्षांत दवरचें. अन्य कित्येक तरेचे जे आसात ते हातूंच्यान आमी पळयतात की ह्या काँग्रेसीन ह्या देशाचे एक तर्फी राज्य केले 60 वर्सां. परंतु ह्या देशाच्या गरिबाक तसोच दवरलेलो. त्या बरोबर एक शेवटचो जो एक विशय आसा तो विशय इतलोच. ह्या देशाक कसो फुडें व्हरलो म्हजे पयलींच्या वक्तांनी तुमचे समोर दवरलेले आसा. ह्या देशाची प्रगती सर्वार्थान सगळ्या विशयांतून प्रगती जाल्ली आसा. आणि ह्या देशाक 2047 एक विकसीत राष्ट्र करपाची संकल्पना आणि स्वप्न तुमच्या सगळ्याच्या आधाराचेर मोदीजीन पळयल्लें आसा. आज आमची अर्थव्यवस्था 5व्या स्थानाचेर आसा. येणाऱ्या 1.5-2 वर्षांक ती 3ऱ्या नंबराचेर आसतली. आणि नंतर 2047 हो जो काळ आसा ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याक जे स्वातंत्र्य आमकां सगळ्याच्या त्यागा लागून मेळ्ळां, हे स्वातंत्र्याच्या 100व्या वर्षाक हो देश ह्या जगान नंबर 1 जातलो आणि आमी करतले ह्या भावनेन मोदीजी आज काम करीत आसात. परंतु आज दुर्दैव आसा हे काँग्रेसचे फुडारी जे आसात जेणी फक्त सत्ता राबयली स्वताच्या स्वार्था खातीर, स्वताच्या कुटुंबा खातीर आणि आपली घर व्हरली. आणि अशे तरेचो एक दक्षिणेचो जो उमेदवार आसा तो स्वता कॅप्टन म्हणटा, कॅप्टन कदाचित जाला आसतलो पूण आमकां डावट आसा. तो म्हणटा ह्या देशाची घटना 1961 आमचेर थोपयली. हांगा एक उदाहरण तुमकां दिता. 2 तरेचे कॅप्टन आमी हांगा आयकले. वास्को ह्या हितून 2 तरेचे कॅप्टन आमी आयकले. एक म्हणजे कॅप्टन मयेकर, ताणें देशाच्या हेका लागून आहुती दिली. आणि ती आहुती जेन्ना दिली तेन्ना पत्रकारांनी तेच्या आवयक विचारलें की ह्या संदर्भात तुका कितें म्हणचें आसा. आमकां काय ना, आपूण सॅटिस्फायड आसा. म्हज्या पुताचो हे जो आसा देह जो आसा तो देशाच्या कारणां लागून खंय तरी गेलो आनी म्हाका अभिमान आसा. आणि म्हजो जर दुसरो भुरगो आशिल्लो जाल्यार आपूण ह्या देशाच्या सेवेक दितलो आशिल्लो. परंतु हो जो कॅप्टन आसा तो कारगिल विजयाची गोश्टी सांगता. कारगिल खंय समुद्र आसा काय आमकां खबर ना, परंतु सांगता. आणि तोच कॅप्टन जेव्हा भारताच्या घटनेचे हात धरून जेन्ना सोपूत जेणे घेतिल्लो त्याच घटनेचो ही निंद करता. ह्याच घटनेक ही घटना आमचेर थोपयली म्हणटा. आणि अशे तरेचो जर कॅप्टन आसत तुम्ही वळखयात. निवडून आयले नंतर या देशाची जो घटना नाही त्या देशाचे घट्टन करपाक तो फुडें आसतलो अशें म्हाका सांगन दिसता. आणि म्हणून ह्या लोकांक आतां वळखोवपाची गरज आसा. ह्या तुमचे कडेन येतले, तरेतरेची सोंगां करतले, फटींग म्हणून उलयतले आणि बोलोवपाचो प्रयत्न करतले. तुम्ही सगळे सुज्ञ आसात. पूण येणाऱ्या काळात ह्या देशाक फुडें व्हरपा खातीर आमकां सगळ्यांनी एकजूट जावन नरेंद्रभाई मोदीजीक परत एकदा तिसऱ्यांदा आमकां पंतप्रधान करपा लागून आमी सगळ्यांनी येणाऱ्या 10 दिसा वावरचे आणि दोन्ही सीट जिखून हाडपाक तुम्ही सगळ्यांनी मदत करतली अशी आशा व्यक्त करता. आणि तुमकां सगळ्यांक काळजा पासून देव बरें करून माझे 2 शब्द सोंपयता. भारत माता की जय. मागता गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचे कडेन तांणी उलोवप करचें.
भारत माता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 5 मिनिटांनी ह्या हांगासर पावता आणि 5 मिनिटां भितर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे भाषण सुरू जावपाचें आहा. म्हाका खबर आसा 2 मिनटां 1 मिनिट म्हाका खबर आसा तुम्ही सगळे जाण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे भाषण आयकपाक आयल्यात. 5 मिनिटांच्या भितर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी उलोवपाक सुरवात करतले. हांव तुमकां फक्त रिक्वेस्ट करपाक आयला मोदीजी येयसर 5 मिनिटां हांव तुमच्या मुखार उलयतलो. व्यासपीठाचेर आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, बाकीचे सगळे मानेस, म्हज्या समोर आशिल्ल्या समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणांनो, ही निवडणुका विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक तिसरे फावटी प्रधानमंत्री करपाक आमी हांगासर उपस्थित आसा. हय काय ना? हय जाल्यार सगळे जाण म्हाज्या बरोबर दोनूय हात वयर करात. दोनूय हात. भारत माता की वंदे. अब की बार फिर एक बार मेरा परिवार. खूप खूप धन्यवाद. हांव एकूच गजाल सांगपाक आयला की आता त्या 7 तारखेक निवडणुका आसा. 7 तारखेच्या निवडणुकेक आमचे उमेदवार श्रीपाद नाईक आणि पल्लवी ढेंपो आसा. जो इंडी पक्ष आसा, काँग्रेस पक्ष आसा, तांच्यांनी जे हांगासर उमेदवार दवरल्या, कोण तरी रमाकांत खलप आणि विरेटो फर्नांडीस. रमाकांत खलपाचेर उलयता आसतना श्रीपाद नायक हांच्यांनी सांगले 3.5 लाख लोकांचे पैसे लुटपी जर कोण आसात जाल्यार तो रमाकांत खलप, ज्याने पुराय गोंयांतल्या 3.5 लाख जनतेचे पैसे, कारण तुम्ही आत्ता एफिडेविट दिल्या उपरांत पळयले ताचे स्वताचे डेपोजीट जर कितले आशिल्ले, स्वताचे शेअर्स जर कितले आशिल्ले, 25,000च्या वयर ना. लोकांचे पैसे 2 कोटी आणि त्याच्या वयर आसात. लोकांचे घामा कष्टाचे पैसे जर कोणी लुटल्या जाल्यार हांव स्पश्ट म्हणटलो रमाकांत खलपात. आणि ताची फाटली एकदा प्रेस कॉन्फरन्स काढून पळयात. ताणे स्वता सांगला म्हापसार बँक जर फोंडान कोणी घातली आसात जाल्यार ती काँग्रेसीन घातली. स्टेट वूड जाला तेन्ना काँग्रेसीन फोंडान घातली वो त्याचो स्वताचो स्टेटमेंट आसा. टाइम टू टाइम शेड्याचो कलर बदलता तशे स्टेटमेंट बदलपी हे राजकारणी आसात. हांकां देश प्रथम लोक प्रथम हे पडलेले ना. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जर काम करता आसात जाल्यार आमच्या खातीर देश प्रथम, राज्य प्रथम आणि लोक प्रथम आसा. दुसरो कॅन्डिडेट जो विरेटो फर्नांडीस, त्यांचो स्टेटमेंट तुम्ही सगळ्यांनी पळयला. अरे भारताची राज्य घटना माथ्यार मारले वो तेजो स्टेटमेंट आसा. आणि स्वतः सांगता आपण उलोवंक ना म्हणून ताणे पळोवचो व्हिडिओ. अरे प्रत्येक गोंयकारान पळयला तो व्हिडिओ जो माथ्यार मारलो हेजो अर्थ कितें? गोंयकारांक कोंकणी कळना. ताज्या बरोबर तो दुसरो फातोर्डेचो गोवा फॉरवर्ड म्हणून घेवन भोंवता. तेका सारकी कोंकणी कळना आसतली. जेका कोंकणी कळना तेणे पळोवचो ते विजय सरदेसायान. आणि बरें जालें की रोखडोच तेजो दुसरो ऑडियो भायर आयलो म्हणून. विजय सरदेसायाचे खरें रूप म्हाका दिसता विरेटोनूच सांगले कितें आसा ते. त्या ऑडियोच्या रुपांतल्यान मायनिंग कोणी बंद उडयले हेंय तेणी सांगले. कशा पद्दतीन सगळ्यांच्या बरोबर संगमतान हे सगळे राजकारण करतात हे बी जे आसा पळय न्हू, हेंय विरेटोनूच सांगले. आमी सांगूंक ना. अरे जाय जाल्यार आमी म्हणटा की त्या विरेटोन सांगचें की तो ऑडियो अपलोड न्ही म्हणून. अरे जो मनीस म्हाका दिसता अपोजिशन लिडर बाप युरिया लेमांव हाणें कितें केलां किंवा ताज्या बापायन कितें केलां हेय त्या ऑडियोंतल्यान तो सांगता. ह्या विजय सरदेसायान कितें केलां हेय त्या ऑडियोंतल्यान सांगता. गोंयची जनता वगी बसचिना. म्हाका दिसता बँक लुटारांकूय वगी बसचिना आणि अशा पद्दतींतले गोंयचे लुटारे आसात तांकांय वगी बसचिना. डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात फाटल्या 10 वर्षाच्या कार्यकाळात जो गोंयचो विकास केला 35,000 कोटी रुपयापेक्षा चड पैसे हे गोंयाक दिल्यात. तांच्याय कडेन डबल इंजिन सरकार असले. 2004 ते 2014 हे त्यांचेय डबल इंजिन सरकार असले. बाप दिगंबर कामत आमच्या बरोबर असतात. त्यांना जर विचारले जाल्यार ते सांगतात
की तेन्ना सरकार आशिल्ले तेन्ना जर आमी विचारूंक वचात गोंयाक कितें थोडे पयशे मेळटले काय म्हणून एकूय पयसो मेळचो ना म्हणून केंद्रांतल्यान सांगताले. मोदीजीन ते करूंक ना. मोदीजीन फक्त सांगले की तुम्ही प्रोजेक्ट धाडात आम्ही सँक्शन करता. आणि म्हणून तर आज गोंयांत मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो, अटल सेतू जालो, जुवारी जालो, मनोहर पर्रीकर बायपास जालो, गालजीबाग, माशा आणि तळपण या 3 न्हंयचेर ज्या जाग्यार 1.5 वर लागताले आज 5 मिनटांनी कारवार पावता. आज आमी ज्या मार्मागोवा शहरात आसा त्या मार्मागोवा शहरात जे कंजेशन जाताले थंयसरलो पोर्ट कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे 3,500 कोटीचो प्रोजेक्ट आज मार्मागोवा शहरा खातीर जालो. आज एमपीटी ज्या जाग्याचेर आसा ते शहर आमकां टुरिस्टीक डेस्टिनेशन म्हणून जे डेव्हलप करपाक जाय थंय टुरिजमाचो व्हडलो प्रोजेक्ट ह्या मार्मागोवा टाउनात येवपाचो आसा. आमी पळयता की त्या वेर्णा आशिल्ल्या म्हालसाच्या देवळाच्या परिसरात की परत एकदा पूर्ण सुशोभीकरण केल्ले हे म्हालसाचे टेम्पल आसा. अशा पद्दतीत गोंयचो विकास करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, डबल इंजिनचे सरकार हे कटिबद्ध आसा. मित्रांनो, आमी फाटली 10 वर्सां आमी जे सांगला ते केला. मोदीजीन जी गॅरंटी दिल्या ती केल्या म्हणून तर मोदीजीच्या गॅरंटीचेर विश्वास आसा. आणि अशी गॅरंटी की ती पुराय करतलो हाजी गॅरंटी मोदीजी दिता. आज भाऊन म्हणटा तशें तो कोण तरी काँग्रेसचो नेता राहुल गांधी त्याचा आजान कितें केला, त्याच्या आजयेन कितें केला, ताच्या बापायन कितें केला हे सगळे तुमच्या मुखार दवरले. अरे गेली 50 वर्सां काँग्रेसची राजवट आणि गेली 10 वर्सां मोदीजीची राजवट ही तुम्ही सगळ्यांनी पळयला. या पुराय देशातलो विकास पळयला. ज्या पद्धतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट होय तुम्ही पळयला. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आयल्या तांकां रिसीव करपाक येता आणि 5 मिनटांनी सुरू दवरता. तुम्ही जयघोष चालू दवरात. देव बरें करूं. ज्या क्षणाची तुम्ही आतुरतेन वाट पळयतात ते भारताचे लाडके पंतप्रधान आणि विश्वगुरू माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांगा पावल्ले आसा. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. अब की बार फिर एक बार फिर एक बार बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की. आमच्या सगळ्यांचा उत्साह, आमचा सगळ्यांचा आवाज हांगापासून दिल्ली पर्यंत पावपाक जाय आणि त्या खातीर सगळ्यांनी उभे राहून मोठे नेटान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांचे स्वागत करचे. बोलो भारत माता की. अब की बार नेटान जावनी, अब की बार फिर एक बार मैं हूं मोदी परिवार, मैं भी हूं मोदी परिवार. अब की बार बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. आताच महाराष्ट्रातली सभा आटोपून त्याचबरोबर अख्ख्या भारतभर भ्रमण करीत अनेक असे जे जाहीर सभा आपल्या ताकदीचेर, सामर्थ्याचेर आणि तेजाचेर अशा प्रचंड लोकांपुढे साक्षात आपले सगळे विश्वगुरू जावपाचे स्वप्न साकार करपाक आमच्या मुखार जे मार्गदर्शन करपी श्री नरेंद्र मोदीजी महाराष्ट्रातली सभा, कोल्हापूरची सभा आटपून आमच्या गोंयान आमकां सगळ्या गोंयकारांक मार्गदर्शन करपाक आयल्या. तांकां ज्या उर्जेन गोंयकारांनी आतापर्यंत स्वागत केल्लें आसा त्याच उर्जेन, त्याच नेटान दोन्ही हात वयर काडून मोठ्या नेटान हांगासर सगळ्यांचे मोबायल पेट्टात. म्हाका दिसता असो स्वागत, असे उत्साहपूर्वक स्वागत करून दाखोवया. बोलो भारत माता की. पेटयात आपापले सगळ्यांचे मोबायल आसूं दी. मोबायल वयर काडून लायट घेवन मोदी मोदी नेटान जावनी. शाबास.
ह्या वटेच्यान सगळे आपल्याला मोबाईल वर काढत श्री नरेंद्र मोदीजी माननीय पंतप्रधान विश्वगुरु आमचे प्रेरणास्थान त्याच बरोबर असे आमका ऊर्जा दिवपी एक नेतृत्व एक व्यक्तिमत्व ह्या वटेच्यान म्हज्या उजव्या हाताक मोबाईल कमी आसात मातशे मोबाईल वयर काढात. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. आमच्याकडे 2 हात असा आणि 2 हातांनी शेकड्यांनी ताळयो असा. प्रत्येकाच्या मोबाईलाची लाईट आयज भारताचे प्रधानमंत्री आमचे प्रेरणास्थान विश्वगुरु विश्वनेता माननीय नरेंद्र मोदीजी हांगा थोड्याच वेळा भितर पावतात. तांचे येवकारा खातीर ढोल ताशाचो गजर असोच नेटान दवरात आणि म्हणूया आपकी बार भारत माता की, भारत माता की. मोदी जी आप आगे बढ़े, मोदी जी आप आगे बढ़ो. भारत माता की. भारताचे स्वस्थ मन की बात ताजे प्रेरणास्थान सन्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासीचे कर्तव्य भाव आणि ताजे प्रदर्शनाचो आधार स्तंभ देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. प्रत्येकाच्या मनात जर सकारात्मकता असा जाल्यार त्या सूत्राक एक नवी दिशा दिवपी दिशा निर्देशक देशाचे प्रधानमंत्री विश्वनेता श्री नरेंद्र मोदी जी. ग्राम राज्य देश आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधातली ऊर्जा आमचे प्रेरणास्थान अखंड स्रोताचे एक अक्षय नाम ते म्हळ्यार देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हांगा पाविल्ले आसा. काय खिणा भितर ह्या मंचाचेर पावता म्हणून आमकां कळीत जाता. सगळ्यांकडे मागता मोबायलाची लाईट तशीच दवरात, ढोल ताशांचो गजर तसोच दवरात, उत्साह आणि उमेद तशीच दवरा. आमी थोड्या वेळा खातीर थांबता. तांचे आगमन हांगा जाता.
देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय सन्माननीय विश्वनेता नरेंद्र भाई मोदीजी हांगा पावल्यात. असंख्य ताफो घेऊन हांगा पावल्यात. कांय खिणा भितर ह्या मंचाचेर येता, तांचे आगमन जाता. मागता सगळ्या कडेन, सगळ्या भाव भयणा कडेन उत्साह, उमेद आणि एक नवे ऊर्जेचे सादरीकरण आमच्या जय घोषातल्यान जावनी, जय नादातल्यान जावनी. परतून एकदा म्हणूया, भारत माता की, भारत माता की. तांची आम्ही आतुरतेन वाट पळयतात ते माननीय विश्वगुरू, आमचे सगळ्यांचे लाडके नेते, भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदीजी हांगसर पावले आसा. सगळ्यांकडे मागता, आता आपली बॅटरी लो करनाकात, सगळे मोठ्या नेटान उबे रावात आणि ज्या गोंयकारांक आदर दित्यान आमी स्वागत करतात त्या नेटान आमी मोठ्यान आमी स्वागत करूया. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. अब की बार 400 पार. अब की बार फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार. आमचे भारताचे लाडके पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांगा पाविल्ले आसात आणि आता थोड्याच वेळात आमच्या मध्ये दाखल जातात. बोलो बोलो भारत माता की. सगळ्यांनी मोठ्या नेटान तांचे स्वागत करचे. सगळ्यांनी मोबाईल आपापले पेटोवचे. दाखयात गोंयचे आदर नित्य, दाखयात गोंयची संस्कृती, दाखयात मोठेपणा आणि काय काय विश्वगुरू या देशात एक काम केलो, एक आव्हान दिले. माननीय श्री पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजी आमच्यामध्ये आता वत उल्हास दौरात. बोलो भारत माता की. फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार. नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो. आपका स्वागत. मागता ॲडव्होकेट अनिता थोरात, श्रीमती हेमांगी गोलतकर, श्रीमती अनिता कवळेकर आणि श्रीमती परिमल सामंत. त्याचप्रमाणे श्रीमती आरती बांदोडकर, डॉक्टर देविया राणे, श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात आणि श्रीमती दिलेला लोब. त्याचप्रमाणे श्रीमती सुवर्णा तेंडुलकर हांचेकडेन पारंपरिक तुरो आणि माले आमचे देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री विश्वनेता श्री नरेंद्र मोदीजी हांकां भेट दिवची. त्याचप्रमाणे मागता गोय राज्याचे मानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आणि पक्षाध्यक्ष गोय राज्याचे सदानंद बाब शेट तानावडे हांचेकडेन तांणी पारंपारीक कुणबी शाल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदीजींक हांकां भेट दिवची. भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हांच्या आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतल्यान प्रेरणा घेऊन स्वयंपूर्ण गोंय हे उद्दिष्ट दवरून आमचे युवा नेतृत्व म्हळ्यार गोंयचे मानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत अंत्योदय तत्वाचेर काम करतना गोंयचो विकास होच ध्यास मनात दवरपी डबल इंजिन सरकार तांचे ध्येय आणि उद्दिष्ट आणि शिस्तबद्ध मुखार दवरून कार्याची गवाय दीत आसा. मागता तुमचे कडेन ह्या समयाचेर तुम्ही उलोवप करचे.
आयच्या विजय संकल्प रॅलीक आमकां संबोधित करपाक आयिल्ले नारी शक्तीक अभिनंदन करपी, युवा शक्तीक कौशल्य दिवपी, किसान शक्तीक सन्मान दिवपी आणि गरिबाचे कल्याण करपी आमचे मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हांचे स्वागत करपाक तुम्ही सगळ्यांनी नेटान परत एकदा घोषणा दियात. माझ्या बरोबर दोन्ही हात वयर करून, सगळ्यांनी दोन्ही हात वयर करून माननीय मोदीजींचे तुम्ही स्वागत करात. भारत माता की वंदे, अब की बार मेरा परिवार. आयच्या या सभेक व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त, समोर आशिल्ले माझे पत्रकार भाव आणि समेस्त गोंयकार भाव आणि भयणांनो, गेल्या 50 वर्सांक काँग्रेसीन या देशाचेर आणि गोंयाचेरय राज्य केले. पण जी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट मोदीजीच्या कार्यकाळात जी 10 वर्सांक जाली ती हाज्या पयलीं केन्नाच जावंक नाशिल्ली. आमी सगळ्यांनी गोंयांतली वेगवेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पळयले आसतली. जुवारी पूल पळयलो, अटल सेतू पळयलो, मनोहर पर्रीकर बायपास पळयलो, की मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पळयलो, किंवा आमच्या आशिल्ले विविध प्रोजेक्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आणि टुरिझम हे जर कित्याक शक्य झाले आसात जाल्यार फक्त आणि फक्त डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात शक्य झाले. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी गोंयांत जे करपाक शकले, गोंयांत ITI पासून IIT पर्यंत अशा विविध प्रकारचे स्किलिंग, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग जर आमकां कित्याक शक्य झाले आसात जाल्यार फक्त आणि फक्त मोदीच्या काळाकूच शक्य झाले. माननीय मोदीजीच्या सरकारांतल्यो 13 फ्लॅगशिप प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, प्रधानमंत्री विमा योजना आसतली, प्रधानमंत्री आयुष्यमान योजना आसतली, हर घर नल से जल आसतले, हर घर शौचालय आसतले, हर घर बिजली आसतली, किसान क्रेडिट कार्ड आसतले, प्रधानमंत्री म्हणून तर खऱ्या अर्थात आम्ही जे म्हणता अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाचेर आम्ही गोंयचो विकास करपाक शकले. आणि परत एकदा आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक तिसरे फावटी प्रधानमंत्री करपा खातीर यही समय है, सही समय है. या देशाची आर्थिक घडी 11 नंबरा वयल्यान 5व्या नंबराचेर जर कोणी हाडली आसात जाल्यार ती फक्त मोदीजी धाडली. आणि तिसऱ्या नंबराचेर व्हरपा खातीर आमकां परत एकदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक हे प्रधानमंत्री करपा खातीर गोंय सच्च आसा. आणि तेकाच लागून हांव तुमकां मागता, हांगासर आशिल्ले काँग्रेसचे उमेदवार जावं कलप जो बँक लुटारू आसा, किंवा जावं तो विरेतो आसतलो जेका संविधानाचो आदर करिना, बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधानाचो जो अपमान करता तेका गोंयची जनता घरचो रस्तो दाखयतली. जेका आपल्या काँग्रेसीक आणि काँग्रेसीचे लिडर राहुल गांधी हाकाय ज्यांनी विकत दिला ताजेर कितें विश्वास दवरचो. म्हाका दिसता या दोगांयकू गोंयची जनता या भ्रष्ट काँग्रेसीक, भ्रष्टाचार करपी काँग्रेसीक घरचो रस्तो दाखयतले. आणि विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपी आणि या देशाक परत एकदा जे वैभव प्राप्त करून दिल्या त्या सगळ्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक तिसरे फावटी आम्ही प्रधानमंत्री करतले. आज जर गॅरंटी कोणाची आसात जाल्यार फक्त मोदीजीची गॅरंटी आसा. गॅरंटी कसली? 33% महिलांक रिझर्वेशन दिवपाची. गॅरंटी कसली? युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लावपाची. गॅरंटी कसली? CAA लावपाची, सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट इम्प्लिमेंट करपाची. आणि 1 नेशन 1 इलेक्शन गॅरंटीचेर कोणाचे विश्वास आसा? मोदीजीच्या गॅरंटीचेर विश्वास आसा. आणि म्हणून हांव तुमकां मोदीजीच्या गॅरंटीच्या विश्वासाचेर सांगता, अरे दाबोलीचो एअरपोर्ट ताजेर राजकारण करपाची गरज ना. वो दाबोलीचो एअरपोर्ट जो आसा वो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणूनच चालू उरतलो. मोदीजीच्या गॅरंटीचेर डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमकां गॅरंटी दिता, वो एअरपोर्ट चालू उरपाची गॅरंटी जी आसा ही माझी गॅरंटी आसा. आणि तेकाच लागून साऊथ गोंयान आमी परत एकदा लोकांच्या हेल्थाची काळजी घेता आसतना साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसात, बट ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द मेडिकल सायन्स हे आमी साऊथ गोंयान सुरू करपाचे आसा, जेणे करून मोठ्या प्रमाणात लोकांक हाजो फायदो जातलो. अरे आयज पर्यंत गोंयच्या जनतेचे जर विषय कोणी सोडयले आसात, अरे ST रिझर्वेशनाचेर सांगताले माझ्या गावडा, कुणबी आणि वेळीप या भावांक जर कोणी STचो स्टेटस दिलो आसात जाल्यार तो मनोहर भाईच्या काळात, अटलजीच्या काळात. आणि आज जर पॉलिटिकल रिझर्वेशन जर दिता आसात जाल्यार ते मोदी सरकाराच्या कार्यकाळात ही मोदीजीची गॅरंटी आसा.
अरे गेली कितलीशीच वर्सां आमचे जे भाव पासपोर्ट वेगळो घेऊन गेला तांकां हे फटयत आसा. अरे काँग्रेसीन फटयले तुमकां ड्युएल सिटीजन ड्युएल तुमकां हे दितले म्हणून. OCI कार्डाचो विषय जर कोणी सेटल केलो आसत जाल्यार तो फक्त आणि फक्त मोदीजीच्या कार्यकाळात जावपाक शकलो. आयज पर्यंत केन्ना जावंक नाशिल्ले ते विषय जे आसा हे मोदीजीच्या काळातूच शक्य जाले. म्हणून भाव आणि भयणानो, हांव तुमच्या कडेन मागपाक आयला, तुमचो सगळ्यांचो आशीर्वाद आमकां जाय. तुमचो सगळ्यांचो आशीर्वाद उत्तरेंतल्यान श्रीपाद भाऊक 6 फावटी निवडून हाडून इतिहास करपा खातीर जाय. दक्षिणेंतल्यान बाय पल्लवी ढेंपोक तुम्ही पहिले फावटी महिला खासदार करपा खातीर गोंयकारांचो आशीर्वाद जाय. तोच मागपा खातीर आमी तुमच्या मदीं आयला. आनी म्हाका खास करून सांगपाक दिसता, येता त्या 7 तारखेक तुम्ही सगळे जाण कमळाचो बटन दाबून मोठ्या प्रमाणात आमी जेका म्हणटा की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास. काँग्रेसीन जर आयज पर्यंत कितें केला आसत जाल्यार जाती भेद केला, धर्मभेद केला. तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू क्रिस्तांव, तू मतां घालपाक जाय आमकां हे केला. मोदीजीन जर कितें केला आसत जाल्यार विकासाची राजनीती केल्या, नवभारत निर्माणाची राजनीती केल्या, आत्मनिर्भर भारत कसो घडपाचो हो ठरयला. आणि त्याच आत्मनिर्भर भारता वयल्यान स्वयंपूर्ण गोंय कशें घडोवपाचें हे भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिन सरकारान ठरयला. आणि म्हणून तर परत एकदा डबल इंजिन सरकार हाडपा खातीर माननीय मोदीजीचो नवभारत निर्माण करपा खातीर तुमची सगळ्यांचो साथ आमकां जाय. तुमचे सगळ्यांचे मत आमकां जाय. तुमचो सगळ्यांचो मोग मोदीजी खातीर जाय. तुमचो सगळ्यांचो मोग कमळा खातीर जाय. दितले काय ना? दितले काय ना? दितले जाल्यार परत एकदा दोन्ही हात वयर करून माझ्या बरोबर भारत माता की वंदे, अब की बार, फिर एक बार, मेरा परिवार, मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही ज्यांचे भाषण ऐकपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे उत्सुक आसात ते रोखडेच तुमच्या मुखार येता. तुमचे देव तुमचे बरे करू. और अब विनम्र प्रार्थना है देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय विश्व नेता श्री नरेंद्र मोदी जी से. हम प्रार्थना करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के इस अवसर पर आप सभा को संबोधित करें. समेस्त गोयकारांका मजो नमस्कार. 2024 के इस ऐतिहासिक चुनाव में अभी तक 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है. जमीन से आ रहे फीडबैक और आप जैसे मेरे परिवारजनों का उत्साह एक ही संकेत दे रहा है. फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार. अब मैं जरा एक दूसरा नारा बुलवाता हूं आपसे. बोलेंगे? मैं बोलूंगा लेकिन अब आपको बोलना है फिर एक बार. ठीक है? गरीबों की सरकार, SC ST OBC की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार. भाइयों और बहनों, मैं जब मंच पे आया तो मैं तय नहीं कर रहा था, तय नहीं कर पा रहा था कि चुनाव सभा है कि विजय सभा है. आपका उमंग उत्साह देख करके लग रहा है कि जैसे आप
विजय सभा ऑर्गेनाइज की है। भाइयों और बहनों, गोवा भारत भक्तों की भूमि है। हम भाई हेमंत सुमन जैसे सेनानियों को याद करते हैं, जिन्होंने यहां विदेशी सरकार के सेक्रेटरीट पर तिरंगा फहराया था। ये धरती जगन्नाथ राव जोशी जैसे सत्याग्रहियों की धरती है। गोवा के मंदिर जितने भव्य है, गोवा के चर्च भी उतने ही खूबसूरत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सुंदर तस्वीर गोवा में दिखती है, और इसलिए पूरी दुनिया के लिए गोवा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां आना एक सुखद अनुभव होता है। भाइयों और बहनों, 24 का ये चुनाव दो धाराओं के बीच का चुनाव है। एक धारा एनडीए की है, जो देश के नागरिकों की एस्पिरेशंस के लिए काम करती है, जो धारा हर काम में पूर्णता को लेकर के सैचुरेशन अप्रोच पर काम करती है, और हमारे खिलाफ दूसरी धारा इंडिया अलायंस की है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए काम करती है। हमारी अप्रोच तुष्टीकरण की नहीं, हमारी अप्रोच संतुष्टीकरण की है। मुझे याद है, मैंने यही गोवा में पहली बार भाजपा की इस सैचुरेशन अप्रोच पर विस्तार से बात की थी। सैचुरेशन अप्रोच यानी सबका साथ, सबका विकास। सैचुरेशन अप्रोच यानी बिना किसी भेदभाव सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और हमारा गोवा तो इस सैचुरेशन अप्रोच का बेहतरीन मॉडल है। हमारे प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने सैचुरेशन अप्रोच को जिस प्रकार से जमीन पर उतारा है, यहां टॉयलेट कवरेज कितनी है? 100%। यहां बिजली कवरेज कितनी है? 100%। यहां एलपीजी कवरेज कितनी है? 100%। यहां नल कनेक्शन कितने हैं? 100%। और यही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही तो सच्चा सोशल जस्टिस है। इस 100% गवर्नेंस की गारंटी से सबसे अधिक लाभ गरीब को हुआ है, हमारे किसान भाई बहन को हुआ है, हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है, हमारी माताओं बहनों को हुआ है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में
इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन मोदी चैन से बैठता नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों हो? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है। आपके सपने ही मोदी के संकल्प है, और इसलिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम, 24/7 फॉर 2047। इतने सारे काम हुए, अनगिनत काम मैं बता सकता हूं। जीवन का कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, मैंने कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश की होगी। और पिछले 10 साल में इतने सारे काम होने के बाद फिर भी मोदी दौड़ता है, क्योंकि ये जो 10 साल में मैंने किया है ना, इतना सारा किया है, फिर भी मेरे हिसाब से तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। गोवा को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। और आप मोदी की गारंटी नोट करके रखिए। आने वाले साल में गरीबों के 3 करोड़ नए पक्के घर बनेंगे। और मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, ऐसे जरा तेज गति से बताओ। मेरा एक काम करोगे? देखिए, चुनाव अभियान में आप घर घर जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, गांव में जाते होंगे, कहीं पर भी अगर कोई ऐसा परिवार ध्यान में आए कि जिसको अभी पक्का घर नहीं मिला है, हो सकता है गांव में 5 लोगों को मिल गया होगा, लेकिन एक आध छूट गया होगा, आप उनका नाम पता लिख लीजिए, मुझे भेज दीजिए। 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद मेरी तरफ से उनको कह देना, तीसरी बारी में उनका पक्का घर पक्का हो जाएगा। तो बता दोगे? और ये मोदी की गारंटी है, उनको पक्का घर मिलेगा। और आप भी उसी विश्वास से उनको कह देना कि आपका पक्का घर पक्का। क्यों? मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। शहरों में जो हमारे मिडिल क्लास परिवार है, जो किराए पर रहते हैं, उनको भी अपना मालिकी का, मालकिन हक वाला घर बनाने के लिए मदद दी जाएगी। ये भी मोदी की गारंटी बता दीजिए। अभी तक हमने घर घर सस्ते सिलेंडर का
उज्ज्वला कनेक्शन पहुंचाया है। अब हम घर घर पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने के लिए तेज गति से काम करेंगे। अभी तक हमने करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया है। अब हम गोवा के हर परिवार में जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, जो 70 साल की ऊपर के हैं, और हम जानते हैं आज हमारे परिवारों में आजकल माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग, कोई न कोई तो बीमारी हो ही जाती है। सब कोई मोदी जैसे थोड़े होते हैं, कोई न कोई तो बीमारी हो जाती है। और जो घर में कमाने वाला बेटा होता है या बेटी होती है, उसको अपने बच्चों को भी संभालना होता है, अपने बच्चों की भी चिंता करनी होती है, और ऊपर से माता पिता की बीमारी का खर्च आ जाता है, तो मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप घर घर जाकर के बता दीजिए, उनसे फॉर्म भर दीजिए कि 70 साल से ऊपर के कोई भी नागरिक होंगे, अब उनका इलाज का खर्चा दिल्ली में जो आपका बेटा बैठा है ना, वो मोदी करेगा। ये मोदी की गारंटी है। तो आप जाकर के फॉर्म भरवा देंगे सबका, हर एक का फॉर्म भरवा देंगे। जो 70 साल से ऊपर के हैं कर लेंगे। दूसरा, उसमें जो 85 से ऊपर के होंगे उनके लिए हमने नियम नया बनाया है। उनको पोलिंग स्टेशन पर आने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। जो दिव्यांग है वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार के साथ मिलकर के योजना बनाकर ऐसे लोगों का वोटिंग हो जाए। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि गोवा का मेरा हर परिवार, मेरी हर फैमिली के पास इन सारी सुविधाओं के कारण पैसा बचेगा और वो अपने बच्चों के लिए खर्च कर पाएंगे। उनकी बहुत बड़ी चिंता मोदी दूर कर देगा। साथियों, ये भाजपा सरकार है। आजादी के बाद पहली बार, अब आप मुझे बताइए, देश आजाद हुआ उसके पहले भी फिशरमैन थे कि नहीं थे? जरा जवाब दीजिए ना। फिशरमैन थे कि नहीं थे? राम के जमाने में भी मछुआरे थे कि नहीं थे? लेकिन देश आजाद होने के बाद ये कांग्रेस सरकार वालों को कभी मछुआरों की याद नहीं आई। ये मोदी है जिसने आकर के फिशरीज सेक्टर का अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया, ताकि हमारे कोस्टल एरिया, हमारे मछुआरे भाई बहन, उनके जीवन में बदलाव आए। हमने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, हमने बोट्स को आधुनिक बनाने के लिए मदद दी, और अब भाजपा ने घोषणा की है कि फिशरमैन साथियों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सरकार फिशरमैन भाई बहनों के लिए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर भी बनाएगी। मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक सीवीड की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को जानना चाहती है,
भारत को देखना चाहती है, हमारी विरासत के प्रति आकर्षित है और इसलिए इंडी गठबंधन के 10 साल में जितने विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे, मोदी के आने के बाद पहले की तुलना में 2 करोड़ टूरिस्ट ज्यादा हिंदुस्तान में आए हैं। इंडी अलायंस के समय 10 साल की तुलना में विदेशी टूरिस्ट से मिलने वाला फॉरेन एक्सचेंज मोदी के कालखंड में डबल हो गया, डबल। और इसका सबसे ज्यादा लाभ गोवा को ही मिलता है। इसमें बीजेपी सरकार की ई टूरिस्ट वीजा की बड़ी भूमिका रही है। इन सब का फायदा गोवा के आप मेरे सभी भाई बहनों को हो रहा है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने कोरोना के समय में पूरे देश में, ये आपको याद होना चाहिए, जब हमें वैक्सीन देने की बात आई, मैंने कहा सबसे पहले गोवा को मौका देना चाहिए। और हिंदुस्तान में सबसे पहले पूरे राज्य का वैक्सीनेशन, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन गोवा में हुआ था। क्यों? इसके पीछे कारण था। पॉलिटिकल आदमी क्या सोचता कि भाई जहां 40-50 पार्लियामेंट की सीटें हैं, पहले वहां काम करो। ये 2 सीट वाले हैं, अभी जल्दी क्या है? मोदी सीट का हिसाब नहीं लगाता है, चुनाव की का लेखा जोखा नहीं लगाता है। मुझे मालूम था कि गोवा में अगर वैक्सीनेशन का काम हो जाता है तो टूरिस्ट यहां आने में जरा भी झिझक नहीं करेगा और मेरा गोवा का टूरिज्म तुरंत चालू हो जाएगा। दिल्ली में बैठ करके गोवा की इतनी बारीकी से चिंता करने वाली इसके पहले कभी कोई सरकार नहीं आई होगी, ये मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं। साथियों, भाजपा गोवा को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक बड़ा केंद्र बनाने में जुटी है। आजकल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म बड़ा महत्व का है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर बन रहा है। आपने देखा होगा हमने ब्रिक्स समिट गोवा में की थी, हमने G20 की कितनी शानदार मीटिंग यहां ऑर्गेनाइज की और पूरी दुनिया में हमने गोवा का ब्रांडिंग मार्केटिंग का प्रयास किया। हमने ब्रिक्स देशों का फुटबॉल कंपटीशन भी यही किया गोवा में। हमारी सरकार गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर रही है। गोवा के दोनों एयरपोर्ट से यहां टूरिज्म को, और आजकल मैं एक नया मिशन लेके चला हूं, वो भी गोवा के लिए ही है। मैं हर किसी को कहता हूं, मेड इन इंडिया। शादी करने के लिए दुनिया में जाकर के रुपये बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरे देश में गोवा जैसी शानदार जगह है, शादियां यहां होनी चाहिए। और मेरा मूवमेंट है मेड इन इंडिया, ताकि यहां मेरे लोगों को रोजी रोटी मिले। जुवारी ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं गोवा की कनेक्टिविटी को और सशक्त कर रही है। आयुष अस्पताल से यहां वेलनेस को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, ये हमारा गोवा फुटबॉल की धरती है और इसलिए भारत में ओलंपिक हो, ये गोवा का कौन नौजवान है जो नहीं चाहता होगा। मैं गोवा के खेल प्रेमियों को ये भी बस गारंटी देता हूं, भारत में ओलंपिक हो, आपका ये सपना भी हम जरूर पूरा करेंगे, ये आपको मैं वादा करता हूं। साथियों, गोवा को
विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा गोवा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी किया है। इस खुलासे ने कांग्रेस की सच्चाई बता दी है, उसका हिडन एजेंडा बाहर लाए हैं कि देश का संविधान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। साथियों, ये वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और ये अकेली घटना नहीं है। देश को बांटने वाली बात कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने कही है। कांग्रेस की यही सोच है जिसके कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बना रहा, जिसके कारण देश सालों साल तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को जमीन के भीतर दफना दिया। दोस्तों, वो इतिहास के पन्नों पर जड़ गया। और मेरे मित्र मनोहर पार्रिकर अगर आज हमारे बीच होते तो शायद एक खबर उनके लिए खुशी की खबर होती, लेकिन इंडी गठबंधन आर्टिकल 370 को भी वापस लाने की बात कर रही है। मुझे बताइए मेरे गोवा के भाई बहन, क्या आर्टिकल 370 वापस लाने देंगे? क्या कांग्रेस के मंसूबे पार होने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए खतरनाक खेल में जुटी है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक में से एक हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कर्नाटका में इन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत के टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, मैन्युफैक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का प्लान आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस के शाहजादे की उनकी विदेश यात्राओं का राज खुल गया है। वहां से कांग्रेस के शाहजादे के एक एक्सरे मशीन लाए हैं और पब्लिकली बोलते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद देश का एक्सरे किया जाएगा। और एक्सरे मशीन से कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। मान लीजिए यहां किसी फिशरमैन के पास 2 बोट होगी और वो जीवन के अंतकाल में वो 2 बोट अपने बेटे को देना चाहता है तो नहीं दे पाएगा। कांग्रेस ऐसा कानून ला रही है कि उसमें से एक बोट सरकार जब्ता कर लेगी, एक ही बोट अपने संतान को दे पाएगा। और आप जानते हैं ना कांग्रेस का पसंदीदा वोट बैंक कौन है? इसलिए पूरा देश कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहा है और मुखर होकर बोल रहा है देश, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। भाइयों और बहनों, भाजपा ऐसे काम करती है जिससे देश को खुशी मिले, हर नागरिक को खुशी मिले, आपको खुशी मिले। लेकिन कांग्रेस ऐसे काम करती है
जिससे देश विरोधी ताकतों को खुशी होती है। आप देखिए, इन्होंने ईवीएम को लेकर कितना झूठ बोला भाई। आए दिन चुनाव हार गए तो क्यों ईवीएम, चुनाव हारना तय है तो क्यों, तो ईवीएम। जब चाहो तब ईवीएम को गाली दो, जब चाहो ईवीएम को गाली दो। हिंदुस्तान के नागरिकों का ईवीएम से विश्वास उठ जाए, उसके लिए जितनी कोशिश होती है की इन्होंने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईवीएम सही है, ईवीएम से होने वाला चुनाव सही है। ईवीएम के उपयोग से भारत का लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है, भारत का लोकतंत्र आधुनिक भी हुआ है। अब मुझे बताइए, इतने सालों से कांग्रेस का झूठ चल रहा है, क्या कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? कांग्रेस ने देश की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ये माफी नहीं मांगेंगे, ये अहंकार में सातवें आसमान पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये मोदी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, 7 मई को होने वाले चुनाव में आपको देश विरोधी हर ताकत को हराना है। आपका सपना पूरा करने में साउथ गोवा से बहन पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो और नॉर्थ गोवा से मेरे पुराने साथी श्रीपद नायक, ये दोनों विजयी होकर के आएंगे। ये दिल्ली में मेरी बहुत मदद करेंगे, दिल्ली सरकार को मजबूती मिलेगी और आपको आपके सपने पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े अच्छे प्रतिनिधि मिलेंगे। और इसलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। और मेरे गोवा के भाइयों बहनों, आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोट करवाएंगे, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे, भारी मतदान करेंगे। देखिए, गोवा के साथ मेरा एक और रिश्ता है। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, मेरे जीवन के हर टर्निंग पॉइंट गोवा में ही हुआ है। मेरा प्रधानमंत्री बनने का पार्टी का फैसला भी यही गोवा में हुआ था। तो गोवा में मेरा भाग्य लिखा जाता है और इसलिए मैं कहता हूं, मुझे ऐसे 2 मजबूत साथी पार्लियामेंट पे चाहिए। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए और पोलिंग बूथ जीतने का लक्ष्य लीजिए। अच्छा, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, करोगे? जरा हाथ ऊपर बता करके बताइए, करोगे? देखिए, घर घर जाइए और कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे? पहुंचा देंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तूने भरी उड़ान नहीं, दुनिया में नहीं बचा।
माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय महिला मोर्चाचा. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी